लिंक रोड जावं किंवा पर्वरेचो फ्लायओव्हर असो, डोंट यू थिंक इन द इमिजिएट फ्युचर जो मुद्दो दोतोरान काढलो की इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स इफ द एअरपोर्ट बिकम्स सो हेविली ऑपरेशनल. सांगले न्ही. आतां पळय, ब्रिज जो आसा पेडण्या एअरपोर्टाक वचपाक, ताचें काम सामकें फूल स्विंग चल्लां. मदीं इट एनकाउंटर्ड सम प्रोसिजरल प्रॉब्लेम्स. आतां ऑल दॅट हॅज बीन सॉल्व्ड. नाव दॅट वर्क इज गोईंग ऑन इन फूल स्पीड. नाव यू कम टू पर्वरी तिस्क, टू रायट अप टू पर्वरी आमचे 3 बिल्डींग बी तेवटेन मठा कडेन तेवटेन तो एंटायर स्ट्रेच टू कोकेरो जंक्शन म्हणटा तशें. नाव दीस स्ट्रेच रोड वायडनींग hit some problems. What are the problems? Some acquisitional problems, some alignment issues. So taratananche problem ashile. It is not easy to build such a big bridge over such a densely populated area. But government has come out with a solution. Ata at the cost of hundreds of crores, the central government, state government have worked out a bridge right from Parwari Tisk to Parwari Wair, Kokero Fude. So this is going to help easing this traffic problem. Now, फुडें खुबसो रस्तो ऑलरेडी जाल्लो आसा. जुवारी ब्रिज आयिल्लो आसा. रायट फुडें सुद्दां वेर्ना म्हणसर सगळे ते रस्ते जाल्ले आसा. आतां फक्त कितें आसा, जेन्ना हो ब्रिज बांदतले तेन्ना ऑब्वियसली कन्स्ट्रक्शन चलता म्हणटकच, काम चालू आसा म्हणटकच थोडे हेवटेन तेवटेन ट्रॅफिकेक मुवमेंट मातसो इतलो स्पिडीन वचचो ना. हातून दुबाव ना. खंय तरी दिस इज शॉर्ट टर्म, सामकें शॉर्ट टर्म till the time that particular development is completed. डेव्हलपमेंट जातोच इट विल बी स्टेट ऑफ द आर्ट. जसं यतीशान एक मुद्दो मांडला की तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चराचो विशय काडिल्लो की इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना रेडी जातले तेन्ना मातसो त्रास जातलो, ती कळ सोंसचीच पडटली म्हणून. ताजो मुद्दो करून म्हणप की हांगा भयंकर त्रास जातले हें सारकें न्ही म्हणून. ना, भयंकर त्रास जातलो इज अ फ्युचरिस्टिक विजन. What I find even now when I'm traveling to Daboli is a chaos at Kutthai Junction. And this sort of chaos which will come to North Goa, which North Goa केन्नाच अजूनपर्यंत अनुभव जावंक ना तसलो, it's going to cause a lot of pain to all the people from North Goa, especially Tiswadi, Bardes and Pedne. The influx of migrants is a separate issue, but this will cause havoc for the next 3 years. And long term we can discuss it later, but short term this is what I am seeing. I'm not. There are a lot of hardships. There are a lot of hardships.